हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. हालीं आमी पळयलें पयर जें डिसिजन येयलां न्हू, कितें परत परत कितें उलयता तर लोकांक कळोंक जाय म्हादई नदी जी आहा न्हू तेचें म्हत्व कितें तें. थोडे जे अंधभक्त आहात न्हू ते कितेंचे कितेंय उलयतात, कळ्ळें तुका. अरे सायबानू, आयज ह्यो जो प्रश्न जो उठला खबर आहा म्हादईचो तो उदकाचो. आनी आयज ऑलरेडी आमकां उदक शॉर्ट आहा आनी ह्या म्हादई नदीचें जें उदीक येता न्हू ते सगळ्या प्रजातीची तान भागयता, मनशांची, जनवरांची, झाडां पेडांची आनी त्या पशु पक्ष्यांची सुद्दां. आयज म्हादई नदी जी आहा न्हू ती इतली इम्पॉर्टंट जाल्लेली आहा आमकां सारकी की आमी म्हादई ना जाल्यार आमी रावूंक शकना. आमच्या पॉलिटिशनांनी केन्ना हेचेर सिरियसनेस घेवंक ना. हो जेन्ना इशू आतां गेली 10-15 वर्सां जाली हो इशू चलता, खंयचेच पॉलिटिशनांनी हो इशू सिरियस घेवंक ना. आयज आयज आमचे कडेन फक्त 2 खासदार आहात म्हणून आयज डिसिजन तेंचे वटेन गेले. तेंचे कडेन खंय कर्नाटका कडेन 30 खासदार आहात खंय. म्हटल्यार आयज आमच्या गोंयान जे डेव्हलपमेंट जे जाला न्हू कितें, आयज जे व्हडले तुमी आतां गगन करून दाखयतात आमी डेव्हलपमेंट केलें, हें केलें तें केलें. त्या डेव्हलपमेंटाचे बदल्यान आमचे न्हंयी बी तुमी दुसऱ्या स्टेटींक दिवंक उठले. अशें जाल्यार आमकां दिसता. न्हंय नॅशनलायज जाले, कितें रे कोण उलोवंक ना. कोळसो येयलो पोल्युशन खाता, कोण उलोवंक ना, कोण उलयना. कित्याक उलयना खबर ना. जंगल मारले प्रोजेक्टांच्या हेका, कितें रे तर पर्यावरणाचो सत्यानाश करून सोडला, कोण उलयना. त्या बिचांचेर रिटेनिंग वॉल घालतात, कितें रे कोणाक पडोन गेल्लेलें ना. CRZान एनक्रोचमेंट जाला, कोणाक पडोन गेल्लें ना. निदान आयज उदका खातीर तरी उलोवया. आयज हांव एकटो कित्याक सांगता तर एकटो हांव कांय करूंक शकना. एकटो हांव आवाज दिवपाक शकता, जनजागृती करपाक शकता, झगडोंक शकता ना न्हू, कितें रे पूण कोण आयकचो ना. एकवट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयज हे कोळशाचेर सुद्दां खंयचे पॉलिटिशियन उलोवंक सोदिना. कोळसो म्हटल्यार एक आतां जोडपाचें एक साधन जाल्लेलें आसा. कितें कोळसो हो बंद जावपाक जायो, पोल्युशन सारकें तेचेर उलयनात. कशी न्हू आमचे न्हंय प्रदुशीत करता, कितें रे तेचेर कोण कांय उलयना. कळ्ळें तुका. अशें हे पॉलिटिशियनांनी आयज अक्षरशः गोंयची जर वाट लागल्या न्हू जाल्यार हे पॉलिटिशियनां खातीर. आनी हांवें खऱ्या अर्थान सांगता आयज म्हादईचेर आमकां व्हेरी सिरियसली म्हादईचेर आमकां व्हेरी सिरियसली एक्शन घेवपाची गरज आहा. आयज हांवें आमचो नॉर्थ गोवाचो MP तेचें हांवें स्टेटमेंट आयकलें, म्हादईचेर आपूण सेंटराक उलयतलो आनी जर सपोज ते आयकनात जाल्यार आपूण रिजायन जातलो म्हणून. रिजायन जावं नाका परत आनी ते इलेक्शनाक खर्चाक बी ती लफडी नाका. फुडल्या वर्सा आतां इलेक्शन, कळ्ळें तुका. राव तूं पूण मॅक्झिमम ट्राय कर तुज्या वाटेन. कित्याक सांग, हेच्या पयलीं जर ट्राय केलेलें जाल्यार आयज रिजायन जावपाचें स्टेटमेंट करचें पडचें नासलेलें, कळ्ळें तुका. आनी हांव जाल्यार सरकारान बसल्यार तांकां तुमकां सांगूंक सोदतां, जे पॉलिटिशियन आपली मायभुमी वाचोवंक शकनात आनी असले जे रिवर्स बीन आहा न्हू, कितें जंगल बीन आहा तेंचेर जर कॉम्प्रोमायज करतात, तुमी त्या खुर्चेर बसपाच्या लायकीचे न्हू. आनी ह्या गोंयांक मरे जो कोण फटयता न्हू तेजें केन्नाच बरें जायना. ते पॉलिटिशियन आहा ते आमच्या हितान चिंतिना म्हणून आयज ही परिस्थिती. आयज पॉलिटिशियनांनी आयज सगळे जे पॉलिटिशियन तुमी एक जावन जो निशेध केल्लो जाल्यार आयज तांकां कापासात कसली आसलेली रे. आमी येदी स्टेट जावं पूण आमी मरे क्रांतिकारी. गोंय आमी पोर्तुगीजा कडल्यान लिबरेट करून घेतलेले. ते क्रांतिकारी लोक आमचे गोंयकार आनी इतलेशे ह्या इशूचेर आमी झगडोंक शकना. पॉलिटिशियनांची गरज ना रे. पॉलिटिशियनांची गरज ना आमकां ह्या इशूचेर झगडपाक. ह्या इशूचेर आमी सगळे एक जावन झगडोंक शकता. आयज पार्टी लेवल सायडीक दवरून गोंयकार म्हणून फुडें येवपाची गरज आहा. आनी आमची आयज जी म्हादई जे चोरपाक सोदतात, कितें रे ती आयज वाचोवपाची गरज आसा. आयज म्हादई हो पॉलिटिकल इशू जाल्लो आहा. जेचे कडेन चड सिटां तेका म्हादई, जेचे कडेन कमी सिटां तेचे कडली काडून घेया म्हणून. आयज आमचे कडेन 2च सिटां आहा म्हणून कर्नाटका ते डिसिजन घेवपाक पावले न्हू, सेंटर डिसिजन घेवंक पावले न्हू. आनी आयज आमचे जे लोक आहा ते आयज ओगी बसले. हेचेर खूब ते जालो इशू चालू आहा. तुमी पॉलिटिशियन न्हिदलेले तुमी, कितें रे. आयज तुमी तेंच्यांनी डिसिजन घेतले म्हणून आयज तुमी उलयता. तुमकां खबर नासलें वयर सेंटराक कितें चल्लां तें. तुमी परत परत दिल्ली आसतात मरे सगळे जाण. उठसूट दिल्ली. कितें आहा दिल्ली हातेन. आनी म्हाका एक सांग, तो WRDचो जो चीफ इंजिनियर आहा न्हू ते कर्नाटकाच्या चीफ इंजिनियराक कित्याक दवरला थंयसर. तर तेका काडा मरे, खंयच्या गोंयकाराक बसया मरे थंयसर. तो तुमकां सपोर्ट करतलो. WRDचो इंजिनियर केन्नाच सपोर्ट करचो ना. तो आपल्या स्टेटीक सपोर्ट करतलो. तो केन्नाच तुमकां सपोर्ट करचो ना. आयज जे व्हडल्या व्हडल्या पोस्टांचेर पदांचेर ते भायल्या लोकांक बसयल्यात, काडा तेंकां आनी गोंयकारांक बसया थंयसर. ते कित्याक रे तुमकां सपोर्ट करतले. आयज इतले कर्नाटकाचे लोक आहात हांगासर. एक कर्नाटकाच्या मनशान स्टेटमेंट केला म्हादईचेर, ते उदीक पिता. त्या कर्नाटकाच्या लोकांक सुद्दां विचारता हांव तुमकां, स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारता. आयज तुमी सुद्दां हे उदीक पिता, तुमी कित्याक आवाज काडिना हेचेर.
व्हडले व्हडले लिडर आहा मरे, तुमकां तुमच्या कर्नाटका भवन बांदपाक जागे जाय आनी कम्युनिटात जागे जाय, सगळे जागे जाय. तुमकां आयज जेन्ना गोंयाचेर ही पाळी येयल्या उदकाची, तेन्ना तुमी उबे रावंक शकनात रे? कितलेशे लाखांनी आहात मरे तुमी. ह्या सरकारान आमच्या तुमकां पोसल्या मरे. तुमी काम धंदो करता आनी पोसता म्हणटले आपले पोट भरता म्हणटले. पूण आयज कितलेशे लोक तुमी जे आहात ते हांगासर आमचे कम्युनिटात जागे हडप करून आहात मरे. तुमी उलया मरे आयज. कित्याक उलयनात रे तुमी? कित्याक उलयना? तुमी म्हणटलो हांव डिफरन्शिएट करिना. जेन्ना म्हाज्या माय भुमीचेर येयला आनी तुमी हांगासर जेन्ना तेंच उदीक तुमी पिता, तेन्ना आयज कर्नाटकाच्या लोकांनी तेचेर उलोवपाक जाय. तुमच्या पॉलिटिशियनांक तुमी व्हडली व्हडली डेलिगेशनां घेवन वयतात मरे थंय. जमीन जाय, हें जाय, तें जाय, सरकारान आमकां जमीन दिवपाक जाय बीन म्हणून. मागीर आयज तोंडां धरली तुमची, तोंडां धरली. आयज कापासात आहा जाल्यार उलोवन दाखया मरे तुमच्या स्टेटीन वचा आनी थंयसर. व्हडले व्हडले लिडर आहा हांगासर. मांगरान लिडर आहा, मागीर थंय जुवारी नगर लिडर आहा, टॉप लिडर्स आहा सारखे. वचा आनी ह्या म्हादई इशूचेर उलया मरे तेंच्या वांगडा. अपील करता सगळ्या गोंयकारांक, हो इशू जो आहा म्हादईचो न्हू, हो इशू सॉल्व जावपाक जायो आनी आमचें जें उदक जें रेग्युलर आमकां येता तें उदक मेळपाक जाय. ह्या उदका कडेन जर कॉम्प्रोमायज जर जालें सपोज न्हू, कितें खूब जाणां आमकां मनशांकूय त्रास आहा, जनावरांकूय त्रास आहा, पशु पक्ष्यांकूय त्रास आहा, झाडां पेडांक त्रास आहा, सगळ्यांक हो त्रास.